Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn some more Konkani sentences that will help you to learn Konkani. So before we proceed guys, please do subscribe to my channel if you have not subscribed yet and keep following. So without wasting any more time, let's begin with the video. I made watermelon juice. मैंने तरबूजे का जूस बनाया है. हांवें काळिंगाचो ज्यूस केला. Watermelon means काळिंग. I bought new clothes for my baby. मैंने मेरे बच्चे के लिए नए कपड़े खरीद लिए. In Konkani we say हांवें म्हज्या बायक वा बाबाक नवे कपडे घेतले. For baby girl we say bye and for baby boy we say baba. I told a lie to my wife. मैंने मेरी बीवी से झूठ कहा. हांवें म्हज्या बायलेक फट सांगलें. हांवें म्हज्या बायलेक फट सांगलें. Tomorrow guests are coming to my house. कल मेरे घर पे रिश्तेदार आने वाले हैं. फाल्यां म्हज्या घराक सोयरीं येवपाचीं आसात. फाल्यां म्हज्या घराक सोयरीं येवपाचीं आसात. My daughter likes to play on the beach. मेरी बेटी को समंदर तट पर खेलना पसंद है. म्हज्या चेडवाक समुद्र तटार खेळपाक आवडटा. म्हज्या चेडवाक समुद्र तटार खेळपाक आवडटा. Go shave your beard and mustache. जाओ तुम्हारी दाढ़ी और मूछे मुंडवा लो. वच तुझे खाड आणि मिशयो काड. I have a cat. मेरे पास बिल्ली है. म्हजे कडेन माजर आसा. I am going to buy vegetables. मैं सब्जी खरीदने जा रही हूँ. हांव भाजी हाडपाक वयता. It's no use asking him. उसे पूछ के कुछ फायदा नहीं है. तेका विचारूंक कांयच फायदो ना. Let's learn something new. चलो कुछ नया सीखते हैं. चल कितें तरी नवें शिकया. What day is it today? आज कौन सा दिन है? आज खंयचो दीस? Are your hands dirty? क्या तुम्हारे हाथ गंदे हैं? तुझे हाथ बुरशे आसात? Hold this, I'll be back. ये पकड़ो, मैं अभी आया. हे धर, हांव रोखडोच आयलो. Peel an orange and give me. एक संतरा छील के दो मुझे. एक संतरा सोलून म्हाका दी. Go and see why baby is crying. जाओ जाकर देखो बेबी क्यों रो रहा है. वच आनी पळय बेबी कित्याक रडटा. Drop him to school. उसे स्कूल छोड़कर आओ. ताका स्कूलाक सोडून यो. From next week holidays for them. अगले हफ्ते से उनको छुट्टी. फुडल्या आठवड्यांतल्यान तेंकां सुटी. फुडल्या आठवड्यांतल्यान तेंकां सुटी. Go and catch that mouse. जाओ उस चूहे को पकड़ो. वच त्या हुंदराक धर. Tomorrow you are going to school or no? कल तुम स्कूल जा रहे हो या नहीं? फाल्यां तू स्कूलाक वयतलो का ना? Your teacher had called me. तुम्हारी टीचर ने मुझे फ़ोन किया था. तुझ्या टीचरीन म्हाका फ़ोन केल्लो. Your teacher told me to come and eat. तुम्हारी टीचर ने मुझे मिलने के लिए कहा है. तुझ्या टीचरीन म्हाका येवन मेळ म्हूण सांगला. तुझ्या टीचरीन म्हाका येवन मेळ म्हूण सांगला. What mischief you did at school? क्या शैतानी की तुमने स्कूल में? कितें मस्ती केली तुवें स्कूलान?
सडनली ही केम इन फ्रंट ऑफ माई बाइक. वह अचानक से मेरी गाडी के सामने आया. तो अचकीत म्हज्या गाडये मुखार आयलो. तो अचकीत म्हज्या गाडये मुखार आयलो. So this is all for today. Thank you guys for watching my video.